नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परवणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कुळ कायद्या खाला आमची शेतां भाटां करून दियात नावार मालकी हक्का विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी घेयात फाटीं, नाजाल्यार करतले आंदोलन. मयेच्या शेतकऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी. कम्युनिदाद जमिनीचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकाराच्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कम्युनिदाद फोरमाचो विरोध. सरकाराच्या निर्णयाक कोर्टान दितले आव्हान, सांगता अध्यक्ष फ्रँकी मोंतेरो. अंदूच्या पर्यटन हंगामांतले पयले आंतरराष्ट्रीय चार्टर विमान पावले गोंयांत. सुमार 120 रशियन पर्यटक आयल्या गोंय भोंवडेर. जानेवारी 2026 मेरेन कदंबा महामंडळाची पुराय यंत्रणा जातली डिजिटल. लोकांक एपा वयल्यान मेळटले पयशेचे लोकेशन. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची म्हायती. आमच्या हातीन ना वीज दरवाड. दरवाडी विशीं JERC राज्यांक करता सुचोवण्यो, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. आदमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळिल्ल्या वाठारात ट्रक आनी मारुती व्हॅन मदीं जालो अपघात. ट्रक चालकाक जाल्या दुखापत. कुळी पुलिशेन केलो फुडलो तपास. आनी आतां खबरो विस्तारात. कुळ कायद्या खाला आमची शेतां आनी भाटां आमकां दियात अशी मागणी मयेच्या शेतकार आनी बागायतदारांनी केल्या. नाजाल्यार फुडलीं पावलां उखलतली अशी शिटकावणी ह्या वेळार लोकांनी दिलेली आसा. मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुदारणा केल्या. नव्या सुदारणे प्रमाण लोकांक फक्त 5000 चौखण मीटर जागा मेळटली. ही बाब अन्यायकारक आशिल्ल्याचें सांगीत मयेकारांनी आंदोलनाचो इशारो पुकारलो. शेतां भाटांचो मालकी हक मेळचे खातीर मये वाठारांतले शेतकार आनी बागायतदार आतां संघटीत जाल्यात. मालकी हक्का विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी सरकारान फाटीं घेवची अशी मागणी मयेचे शेतकार आनी बागायतदारांनी केल्या. बिरेस्तारा दनपारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ह्या लोकांनी आपली व्यथा मांडली. मयेच्या स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुदारणा केल्या. नव्या सुदारणे प्रमाण लोकांक फकत 5000 चौखण मीटर जागा मेळटली. ही बाब अन्यायकारक आशिल्ल्याचे सांगीत मयेकारांनी आंदोलनाचो इशारो दिला. 2021 एक अमेंडमेंट केले आणि थंयसर जी जमीन जे लोकांची परत दिवपाक जाय, जे टेनंट म्हणटा आमी, तो टेनन्सी एक्ट 1964 पास जाला. आमी कायम म्हणटा की तो कायदो आमकां लाया, त्या कायद्यान्वये आमकां ही जमीन आमची आमकां दियात. हे आमी पयलीं पासून मागता. 2021 परत अमेंडमेंट केले आणि त्या प्रमाणे आमकां फक्त कोणाकडे जर 25,000 आसा ताका फक्त 10,000 दिवची, कोणाकडे जर 50,000 आसा तर ताका 10,000 दिवची, अशें अमेंडमेंट केले. आणि आता मेन जे ऑफिशियल गॅझेट येयल्लें आसा 2 मे, त्या प्रमाणे परत एका सेक्शनान अमेंडमेंट केले आणि त्या प्रमाणे प्रत्येक जो मयाकारा कडेन जी जमीन आसा ती फक्त 5,000 एकट्याक दिवची अशें नमूद केले. सांगपाचो हेतू असो आसा की आमच्या मय हे शेतकी प्रधान गांव. हांगासर बरेचशी कुटुंबां अशी आसात ती फक्त शेतीचेर अवलंबून आसा. जे काजी तांकां 3 म्हयन्याच्यो काजी आसता तेजेर पूर्ण वर्सभर ते जगतात. आनी जर अशी परिस्थिती निर्माण केली की जर 5,000 काडून तांकां दिले, तेंच्यांनी जगप कशें, तेंचे फुडें एम्पावरमेंट कशें जातलें, तेंचे भुरगे शिकतले कशें, तेंच्यांनी फुडें करप कितें, तेंचे फुडें आयुश्य कितें, हो प्रश्न मयाकारांक पडलेलो आसा. आणि ताका लागून आमी सगळे मयाकार एकठे जाल्ले आसात. जे जे कोणाकडे शेती आसा किंवा काजी आसा किंवा बागायती आसा किंवा कासा आसा, ते सगळे लोक एकठे जाल्ले आसात. आमच्या सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की आमकां हे जे 5,000 तुम्ही हाडून दवरलेले आसा ते आमकां मान्य ना. जे नोटिफिकेशन काडलेले आहा ते आमकां मान्य ना. आमकां जो प्रिन्सिपल एक्ट आसा 2014चो, ज्या प्रिन्सिपल एक्टाचो जो पॅरंट एक्ट आसा, त्या पॅरंट एक्टा प्रमाणे जे मेन्शन केल्लें आसा पॅरंट एक्टान की सरकार ही घेतली आणि सरकार ही परत त्या प्रमाणे ज्यांचे कडेन पोजेशन आसात, जे कोण तेंचे कडेन ते ऑक्युपंट आसात तांकां ते परत दितले, हे जे सांगलेलें आसा आमकां त्या प्रमाणे तो एक्ट फुडें व्हेल्लो जाय. आणि हे आमच्या मागणी सरकारा कडेन आसा. डिमांडा कडेन जर सरकारान दुर्लक्ष केलें जाल्यार तुमची स्टेप कितें आसतली? आमी कायदेशीर वयतले आणि जे करपाक जाय. कारण कशें आसा, आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली, कितकी वर्सां म्हणून मयाकारांनी, कारण कशें आसा मयाकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारकें फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लढलेली आसा.
सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना. आमकां कशें सगळें सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमची मयाकारांची इच्छा आसा. आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आनी सरकारा कडेन मागणी आसा तो बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आनी असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही जेणे करून लोकांक परत तुमी चाळून घालपाचो गोंधळ करचो न्ही. कारण ही आमी सुरवात पासून म्हणटा. मय कृती समितीन जितके आंदोलनां केली त्या बरोबर आमी सगळे आसलेले की जमीन मयेची ही मयाकारांची आनी ती मयाकारांकूच मेळपाक जाय आनी मयाकारांक हें पूर्ण स्वातंत्र्य मेळपाक जाय हें आमचें मागणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॉम्युनिदाद जमिनीचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कॉम्युनिदाद फोरमान विरोध केला. ह्या विशीं आमी न्यायालयांत वतले अशें दक्षिण गोंय कॉम्युनिदाद फोरमाचो अध्यक्ष फ्रँकी मोंतेरो हाणें सांगलें. वोट बँका खातीर ह्या विशींचें बिल सरकारान पास केलां. कॉम्युनिदाद जमिनीचेर सरकार कायदो हाडपाक शकना. सरकारी जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाकूय आमचो विरोध आशिल्ल्याचें अध्यक्ष फ्रँकी मोंतेरोन सांगलें. That this act is regarding regularization of illegal construction, dwelling houses on communal lands all over Goa. आम्ही जेन्ना हे बिल असेंब्लीन पास केल्ले तेन्ना ऑब्जेक्शन सगळ्यांनी हाडलेले. मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज ऑल ओवर गोवा होते. The memorandum was also submitted to the governor not to give assent to the bill. तरी आसतना we all know that governor also is part and parcel of the government. So ताणे ते bill पास दिले आणि आता they have notified it at the NAC आणि आमी जाणाय ते भाशेन आता 2 दीस फाटी ताणे रेटचूय नोटिफाय केला. आमच्या जमनीचेर तुम्ही ऍक्ट हाडपाक तुम्ही शकना. You all cannot regularize illegal construction. Government has no powers to regularize illegal construction on communal lands. Communities are private institutions which are being accepted by the government. So when you are accepting that communities are private institutions, you cannot impose such act upon us. Your process says that applications have to be made to the communities, and within 30 days we have to decide on that. And if it is not decided, then by default the administrator decides. And if we decide and we reject it, then the power goes to the administrator to reject our decision. That means आमच्या जमनीचेर आमकां जरी तर कोण नाका आनी आमचे रिजेक्ट करता एप्लिकेशन फॉर वॉट एवर रिजन्स. Actually, we don't have to give reasons, but even if whatever reasons are cited, how does the administrator have power to reject us? आमचो गव्हर्नमेंटाक कसलोच पावर ना आमच्या कोडान इंटरफियर जावपाक इन द एडमिनिस्ट्रेशन. Their powers are only to oversee the administration of the communities to see that the managing committees are performing in consonance with the code. All over Goa, सगळ्या मॅक्झिमम आहे ते हार्टमेट्स जाऊन और इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाऊन त्याचे वोट बँक झाले. सो ऑल दिस हॅज बीन डन is being done only to protect their vote banks. And now with the 27 elections coming closer, they want to satisfy their vote banks that they are regularizing them. To some extent, they also know, the government also know that this is going to fail in court. If it is challenged in court, it is going to fail. But they just want to tide over to the 2027 election so that tomorrow they have nothing. They will say that we have tried our best, but the court has. अंदूच्या पर्यटन हंगामातले पयले चार्टर विमान गोंया आयले. रशियेच्यान आयिल्ल्या ह्या विमानांतल्यान 120 रशियन पर्यटक गोंय भोंवडेर आयिल्ले आसा. हे चार्टर विमान नोव्होसिबिर्स्कांतल्यान बुधवारा मध्यान राती 1:40 मिनटांचेर गोंया पावले. ह्या पर्यटकांक गोंय सरकारान उर्बे भरीत येवकार दिलो. ह्या वेळार पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक, उपसंचालक जयेश काणकोणकार, सहाय्यक पर्यटन अधिकारी चित्रा वेंगुर्लेकर आनी हेर अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. जानेवारी 2026 मेरेन कदंबा महामंडळाची पुराय यंत्रणा डिजिटल जातली अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनून सांगलें. कदंबा महामंडळाच्या 45व्या वर्धापना दिसा निमतान माविन उलयतालो. लोकांक बसीच्या एपा वयल्यान बसीचें लोकेशन मेळटलें, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग मशीन सुरू करतले आनी सगळ्या रुटांचें जिओ मॅपिंग करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगिल्लें आसा.
हेचेर चर्चा करतालो माननीय मुख्यमंत्र्याकडे की आमी हे डिजिटल फुटप्रिंट जे येवपा जाय हे आमी हाडून दाखयतले जानेवारी म्हणल्यार आनी जेन्ना लोकांक कळटले खंयच्या पॉयंटार सावन खंयच्या पॉयंटार की दुसरी बस पावतली ट्रॅक करता तेन्ना आतां हूंय पावला हिंगा ती 3 मिनटां पावतली हिंगा आनी 15 मिनटां पावतली तेज्या फुडें दुसरी बस दुसऱ्या रुटान सावन वयतले हे सगळे तुमचे मोबायलार तुमकां दिसतले आमचे टॉक्स आहा हे म्हणजे जे सर्वीस प्रोवायडर आसा ते कडेन पूण हे आमकां एक व्हडली कंपनी आमकां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एक पयसो ना मोडटा फ्री करून दिता म्हणून सांगला आनी हांवें आतांच प्रतिमाद अभिषेका कडेन उतर घेतला जानेवारीचे फुडें जानेवारीक हे कंप्लीट जावपाक जाय आनी ती कॅम्पेन जातली तेन्ना तुमी पळयतले आज तरी लोक फुटाना तुमचे महामंडळ सदांच लॉसान अरे सेवा कितले दिता लोकांक प्रसंग येयला तेन्ना कोण पावला कोविड सारकी महामारी आयली तेन्ना कोण पावले कितें ट्रान्सपोर्टेशन मॅन एंड मटेरियल जे आमी म्हणटा दोतोर पावोवपाचे नर्सीस पावोवपाचे वखदां पावोवपाचे जे लोक भिताले एकामेकांक मास्क घायले बगर पळोवपाक आनी हँडशेक करपाक तेन्ना आमचे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले तुमी सगळे पावले तुमकां बरें शाबासकी हे लोक केन्ना विसरपाक शकना जितली एफिशियन्सी कदंबान येतली आनी आमी मॅक्सिमम इलेक्ट्रिकल बसीस हाडपाक प्रयत्न करता पयली एकूच कंपनी आमची ऑलेक्ट्रा आमी बोर्डान एक डिसिजन घेवन एक दुसरी कंपनी मुखार सरला आनी ऑलेक्ट्राचे बसीस आमकां स्लो सप्लाय करताले ऑर्डर खूब आसा आख्खे भारतान जाय तितल्यो बस्यो मेळना तो आमकां 20 नासले आतां तांकां कॉम्पिटिशन निर्माण जाला आमी दुसरी एक कंपनी ऑनबोर्ड केला आनी ताका लागून आमचे जे स्वप्न आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे आमी सगळ्यो इलेक्ट्रिकल बसीस करून सोडपाक जाय डिझल आसपाक जायना गोवा शूड बी पोल्युशन फ्री गोवा शूड बी क्लीन एंड ग्रीन जितले डिजिटल फुटप्रिंट हाडटा जितले आमकां ट्रान्सपरन्सी आमी हाडटा तुमचे प्रॉफिटूय ऑटोमॅटीक फर्स्ट टायम तुमी करपाक लागतले आज जे आयला हांवें उलयला ते करून दाखयतले आनी जानेवारी 26 फुडें मॅक्सिमम डिजिटायजेशन मॅक्सिमम ट्रॅकिंग मॅक्सिमम यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड हे फक्त पणजेच न्हू आख्या गोंयांत जातली म्हण अपेक्षा करून वीज दरवाड आमच्या हातीन ना वीज दरवाडी विशीं JRC राज्यांक सुचोवण्यो करता आनी त्या प्रमाण वीज दरवाड जाता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें जेन्ना 5 ते 6 हजार कोटी रुपया घालून आमी साधन सुविधा उब्यो करतात तेन्ना हे पयशे खंय ना खंय उबे करपा खातीर तडजोड ही करचीच पडटा त्या खातीरूच टप्प्याटप्प्यान वीज दरवाड करची अशें JRCन सांगिल्लें ही वीज दरवाड जी आसा ती 4% जाल्ली आसा पूण सर्वसामान्य मनशांच्या बिलांत फक्त 2% वाड जातली 400 युनिटां परस चड जे लायट वापरतात तांचे खातीरूच 4% वीज दरवाड जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. नमस्कार. वीज दरवाड ही आमच्या हातांत ना. आमकां JRC म्हणून जे कमिशन आसा ताजे अंडर भारतीय हे जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JRC एक्ट जाता आनी JRC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा. आतां JRC हे कित्याक करपाक सांगता तांकां काही नॉर्म्स तातूंत आसा आनी हे नॉर्म्स कितें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आमी 5,000 6,000 कोटीचो घेता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक पयसो उबे करपा खातीर खंय ना खंय ही तडजोड करची पडटा. त्या खातीरूच JRCन टप्प्याटप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हटलां. आज फक्त 4% आसा पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा. मुद्दाम कळया 4% आनी एबोव जी आसा ती 400 युनिट जाता ताका. सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यम वर्गीय ते 400 सकल आसा. त्या शिवाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 3 KVA जो सोलर रूफटॉप घाला म्हटला तें जर घालत जाल्यार ऑलमोस्ट वीज तुमकां फुकट मेळटा. आतां 3 KVA वीज निर्मिती तुमी तुमच्या घरा मार्फत करतले जाल्यार तुमकां खर्च आसता 1,55,000 रुपया. हातूंत 1,55,000 गव्हर्मेंट तुमकां कितें दिता. गव्हर्मेंट 3 KVA वीज घालपा खातीर 78,000 सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी
60,000 गोवा गव्हर्मेंट करतली. म्हणजे तुमकां फक्त 20,000 रुपया बोल्सांतले जाले जाल्यार तुमकां आ जन्म म्हणजे ज्या पर्यंत तुमचें घर आसा आनी जो पर्यंत तुमी वीज वापरतले तो पर्यंत ती वीज फुकट मेळूं शकता. अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळिल्ल्या वाठारात ट्रक आणि मारुती व्हॅनमध्ये अपघात जालो. बेरेस्तारा उसरा राती हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातात ट्रक देंगणात कोसळिल्ल्यान ट्रक चालक जखमी जालो. तशेंच ह्या अपघातात मारुती व्हॅनीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. ट्रक चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. कुळे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. ट्रक महबूब गया। कौन सा गाड़ी? मेरा 16 टायर का। हाँ सर। गोवा में आ रहा था लोड लेके। हाँ सर। और किसको लगा गाड़ी? ओमनी गाड़ी। ओमनी गाड़ी को डैमेज हुआ ओमनी। हाँ सर। और आप नीचे ही गिर गया। हाँ सर। नाम क्या आपका? आनंद राठौर। हाँ और तू अकेला ही था गाड़ी में? हाँ सर। और गाड़ी किधर की? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का। आम्ही अनमोड हांगा आसा ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळो त्याच्यानी एक मातशी एक 15-20 मिटराचेर आसा जे जाग्यार हांगा अवजड जे वाहन येता 16 टायरांची गाडी येताली आनी माल घेवन येताली ती गोंयान माल हाडटा तो थंयच्यान हॉस्पिटलच्यान खंयच्यान तो कारवारच्यान माल हाडटा ती 16 टायराची गाडी ती लोड घेवन गोंयान येताली आनी ओमनी बेळगांवच्यान ती गोंयान येवपाक मुखार वयताली. जे ट्रकान फाटल्याच्यान तिका धपको मारलो ओमनीक आनी तिका ओडयली ओमनी सकयल हांगा उडयली तितून भितर फॅमिली आसलेली. ओमनीचो चक्काचूर जाल्लो आसा लोवंडेला आनी गाडी जवळ जवळ 30-40 फूट सकयल जवळ 40 फूट सकयल गाडी पडलेली आसा. जवळ जवळ जे वाहन आसा ट्रक 16 टायरांचो ती सकयल पडलेली आसा. तितून भितर जो ड्रायव्हर आसलेलो तेका पांयां मार जाल्ले आसा. त्या एकटे ड्रायव्हराक हांगा हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा आनी त्या ड्रायव्हरान सांगलें की गाडयेचो ब्रेक फेल जालो म्हणून आपुल्याक काय चान ना जालो फुडल्यान ती ओमनी गाडयेक धपको दिला आनी ती गाडी वचोन सकयल पडली. आनी जेन्ना आतां पयला जेन्ना ही घटना कुळे पुलिसांक कळ्ळी की हांगा एक्सिडेंट जाला म्हणून PSI हांगा जल्मी हो हांगा आनी येवन तेंच्यांनी पंचनामो केल्लो आसा. जो जखमी जाल्ले ताका उपचारा खातीर PA हॉस्पिटलांत धाडलेले आसा. हे ओमनी गाडयेन आसलेली फॅमिली आसलेली तांकां कोणाकूच कांयच जावना घरकान्याक सुद्दां अशी तेंची सांगलेली आसा. राष्ट्रीय महामार्ग हो अवजड वाहना खातीर बंद आसलेलो अशे तरेन जाता म्हणून पयले आतां खरेंच राष्ट्रीय महामार्ग मुखार चालू अवजड वाहना खातीर मुखार चालू दवरपाचो काय कितें हो प्रश्नाची निर्माण जातलो. गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंय हे एकचार आणि शांतिकायेचें प्रतीक जावन आसा. कसल्याच तरेचो भेदभाव करिनासतना गोंय अशेंच सांबाळपाक दर एकल्यान मजत करपाक जाय. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकचारान रावतात. मात कांय जाण स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. गोंयकारांनी एकठांय येवन गोंयच्या बऱ्या खातीर वावुरपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. पोरण्या गोंयांत गांधी जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. गोंय हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा आणि गांधी जयंती हे ताजें प्रतीक आसा गोंयांत तर. कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें. बायबलांतल्यान आपली सर्व धर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आणि कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासले कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली. होच तर म्हणजे हांगासले एकतेचे प्रतीक गोंय जावन आसा आणि तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा. बट काही लोक ह्या पद्दतीत आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता. ते डिवायड न करता गोंय आणि गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचे. गोंयच्या विकासाक गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता.
कुर्टी वाठारांत आशिल्ल्या वीज खात्याच्या एका पॅनलाक बेरेस्तारा अचकीत उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उपकेंद्राचेर लागिल्ल्या ह्या उज्याक लागून कुंडय, बेतोडा, मडकय उद्देगीक वसणुकेत तशेंच धारबांदोडे आनी फोंड्या शारांत सुमार वरभर तरी लायट नाशिल्ली. उज्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या घटनाथळाचेर धांव मारून हे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें आनी बेगोबेग ते दुरुस्त केलें. सुमार वरभरा भितून ही लायट परत आयली. कुट्टी हांगसरल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सबस्टेशनाच्या एका पॅनलाक सकाळी 11:15 सुमार उजो लागलो. हो उजो स्थानीक जे कामगार आशिल्ले तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन पालयलो आनी एक वर भितर रिपेरींग करून फोंडा सिटी त्याच बरोबर बाकीचे एरियेन सप्लाय परत दिवपाक यश मेळिल्लें आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे EE आसा वतन कुळकळेकर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आज दसऱ्याचो दीस आशिल्ले कारणान इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यो कितल्योश्योच कंपनी बंद आशिल्ले कारणान हांगा शॉर्ट सर्कीट जाल्लें आसा अशें संशय आसा आनी त्या दृश्टीन ते तपासणी तेंची चालू आसा. एक वर भितर हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांच्या स्टाफांनी काम करून पूर्ण फोंडा सिटी एरियेन आनी तशेंच धारबांदोडेच्या कांय भागांत परत सप्लाय दिवपाक यश मेळिल्लें आसा. त्या बद्दल जे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा तेणी तेंचें कौतुक केल्लें आसा. कुट्टीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो ह्या विशीं आपल्याक आनी काँग्रेस आमदारांक कसलीच कल्पना ना ही समाज माध्यमांनी वावडी पातळयल्या. भाजप पक्षान अशा तरेचे प्रचार करून गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करची न्हय अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. आज हांव सध्या अध्यक्ष, म्हाका जाल्यार कांय इन्फॉर्मेशन ना. आमचो खासदारूय आहा ताकाय इन्फॉर्मेशन ना. बाकीचे आमचे आमदार आहा तांकां इन्फॉर्मेशन ना. ती इन्फॉर्मेशन तुमकां दिली कोणें? सध्या आज मुद्दो असो आसा की आज ज्या परिस्थितीन भारतीय जनता पार्टीन जे गोंयची परिस्थिती आज केल्या ती म्हाका दिसता इज द एपी सेंटर आनी ताज्या कडल्यान म्हाका दिसता आमी डायवर्ट जावपाक जायना. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो BJP भशेन डिक्टेटरशीप पक्ष न्ही. हांगा डेमोक्रेसीन आमी काम करतात. आतां म्हाका एक सांग, BJPन कितले जाणटे 33 मरे आमदार कितले आहा तेंचे कडेन? ते चोरांक उरले 33. तूं म्हाका सांग म्हळ्यार हाजो अर्थ तूं म्हाका कितें सांगपाक सोदता की बाकीचे 32 आहा तांकां मुख्यमंत्री जावपाक जाय अशें दिसना? सी इन पॉलिटिक्स एवरीबडी फील्स. थंय भारतीय जनता पार्टीन 33 आहा, बाकीच्या 32 दिसता की आपूण मुख्यमंत्री जावचो म्हणून. सो पॉलिटिक्सान तशें आसता की डिफरन्स ऑफ ओपिनियन मनशाचे आसपाक शकता. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी पक्ष. वी आर अ डेमोक्रेटीक पार्टी आनी म्हाका खात्री आहा की डेमोक्रेसी काँग्रेस पार्टी वर्क्स. सो हातूंत तुमी स्पेक्युलेशन कोणाच्या बेजिसार BJPच्या सांगण्या वयल्यान केलें काय हो कोणें मुद्दम धुंवर लायलो हाजेर म्हाका शोध करपाची गरज आहा. हो धुंवर लावपी कित्याक हो धुंवर मिडियाच्याच मार्फतांतल्यान आयलो. हो धुंवर काय एज अ प्रेसिडेंट म्हाका खबर ना खंय उजो लागलो. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक खबर ना उजो खंय लागलो. हो उजो तुमी लायलो. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सदांच लोकां बरोबर रावपी पक्ष. काँग्रेस पक्षान सदांच गोंयच्या जनतेक लागून न्याय दिवपाक लागून हो सदांच लोकां बरोबर आसा. काही दिसांनी काही म्हयन्या भितर ZP इलेक्शन आसा. काँग्रेस पक्ष फुल्ली प्रिपेर्ड आसा ZP इलेक्शन लडपाक. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन हे असले प्रोपोगंडा चलोवचे न्ही कित्याक गोंयची जनता कशीच दिशाभूल जावची ना. अंजून दर्यांत निसरून पडिल्ल्या अनोळख्याची ती कूड निमण्या सापडली. त्या तरणाट्याची अजून मेरेन तशी वळख पटोंक ना. बेरेस्तारा सकाळी फुडें एका पर्यटकाक ताची कूड दिश्टी पडली. ह्या विशीं ताणें थळाव्यांक कळीत केलें. तांच्यांनी पुलिशेक कळीत केलें. बुधवारा राती सोऱ्याच्या गुहेत आशिल्ल्यान तो तरणाटो दर्यांत पडलो असो अदमास लोकांनी उक्तायला. हातून काय ना तेचे ID मेळोंक ना. मोबायल बीन कितें ना हेजे. सो तेची आयडेंटिटी व्हेरीफाय करपाक ट्राय सुरू आहा. ओके विटनेसांक आमी विचारलेलें. सो ते म्हणटा काल रातचे सुमार 10 सुमार तो सडनली धांवून येयलो बोवाळ करीत आनी हांगासून जंप करून कडपाचेर गेलो. थंय तो 1-2 मिनट बसलो आनी थंय न्हिजलो आनी ती व्हडली वेव येयली ती काय घेवन गेली. सो तेची आयडेंटिटी अजून व्हेरीफाय जाल्ली ना. ट्राय सुरू आहा. ID बीन तशें कितें अजून मेळोंक ना. ID मेळोंक ना. मोबायल बीन तशें कितें मेळोंक. जे पॉयंटार ताका लाट घेवन गेल्ले पळय त्याच पॉयंटार परत तो सकाळी एक आमकां 9:30 सुमार कॉल येयले की ट्युरिस्टान कॉल केल्ले की एक बॉडी मेळ्ळा म्हणून. सो आमी
सोमतीत हांगा पावले. आतां पळय पावस आतां कंटिन्यू सुरू आहा, सो हांगा हाय टायड आसता, सो कोणी खडपांचेर वचपाचें न्हू. लायफ गार्ड हांगा सांजचे 7 जावन मागीर लायफ गार्ड नासता, सो लायफ गार्ड ट्राय करता तांकां सेफ करपाची. लायफ गार्ड कंटिन्यू वॉर्निंगूय दिता ट्युरिस्टांक की दर्यान एंटर जावपाचें ना. तरी पूण थोडे ट्युरिस्ट आसता जे आयकना, खडपान भितर वयता. आतां ह्योच पळय आफ्टर 7 लायफ गार्ड कोण नासले हांगा, सो 10:30 सुमार कॉल येयल्ले की अशें जालां म्हण. तेन्ना लायफ गार्डून कोण नासले, सो आनी हाय टायड आसली. काल रातच्यान सोदताले ताका आनी आयज सकाळीं आमकां तो सांपडला. त्याच पॉयंटार मेळ्ळो येवन. गोंयांत 55.6% दोशींक जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्या. शिक्षेची ही सरासरी पळयली जाल्यार गोंय अशा 13 राज्यां मदीं येता जंय दोशींचो आंकडो राष्ट्रीय सरासरी 55.4% परस चड आसा. कोलवाळे बंदखणीत 90 कैदी आसात, तातूंतल्या 50 जाणांक जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्या. कोलवाळे बंदखणीत 12 कैदी 10 ते 13 वर्सांची ख्यास्त भोगतात. 9 जाणांक 9 वर्सांची जाल्यार 8 जाण 2 ते 4 वर्सांची ख्यास्त भोगतात. 90 जाणां मदल्या 4 2 वर्सां परस कमी ख्यास्त जाल्या. तशेंच 7 जाण 1 वर्सा परस कमी ख्यास्त भोगतात. राष्ट्रीय गुन्यांव नोंद ब्युरोन दिल्ल्या अहवालात म्हणलां की कैद्या कडेन पळोवपाचो समाजीक दृश्टिकोन आतां बदलत चल्ला. बंदखण ही आतां पयली भशेन शिक्षा भोगपाचें केंद्र उरूंक ना. जाल्यार बंदखणीत आतां कैद्यांच्या सुदारणांचेर लक्ष दितात. कोलवाळ बंदखणीत एकूण क्षमते परस 91% कैदी आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांय दिसां आदीं ताळगांवां हॉर्नबिल पक्षी दिश्टी पडिल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. आतां हो हॉर्नबिल पक्षी दर दिसा सकाळ फुडें ताळगांवकारांक दर्शन दिवपाक लागिल्लो आसा. उंचेल्या इमारतींचेर बसून हो पक्षी निहाळटाना दिश्टी पडटा. काळ्या रंगाचो आनी पिवळ्या चोचीचो हो पक्षी आकारान सादारण 2 ते 2.5 फुटाचो आशिल्ल्यान लोकांचें तो लक्ष वेधून घेता. हो हॉर्नबिल पक्षी ताळगांवच्या इमारतींचेर बसता, ताका लागून फ्लॅटांनी रावपी कांय लोक ह्या पक्ष्यांचे सहज फोटो आनी व्हिडियोय काडटात. एखाद्या सेलिब्रिटी प्रमाण हो हॉर्नबिल सध्या ताळगांव वाठारांत लोकांचें लक्ष केंद्रीत करपाक लागला. खरें म्हटल्यार हो पक्षी खासा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. कोकणांतले मालवणी भाशीक लोक ताका गरुड म्हणटात. सध्या तरी हो एकलोच हॉर्नबिल ताळगांव वाठारांत दिश्टी पडपाक लागला अशें लोक सांगतात. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आतां फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनीक गोमंतक आनी सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आनी नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडटा. ही परिशद 10 ऑक्टोबराक इंटरनॅशनल सेंटर पणजी हांगा आयोजीत